कळ्ळें सांगली बार्टर सिस्टम आमी गोड दिवप ताणें आमकां जाय तो तांदूळ कितें व्यापार पळय जाय तो दिवप सारें दिवप आनी उरता तो थोडो पयसो दिवप अशें बार्टर सिस्टमीन चालू आशिल्लें आनी तो बेस घेवन बांदोडकारान स्वतंत्र जातकीर आमकां वयर धाडचें पडटा कॅश पयशे मेळना म्हणून हांगा फॅक्टरी उबी केली तो इतिहास खूब आहा तेजे फाटल्यान आनी कितें जालें आतां फॅक्टरी चालू जाता तें घाणें आशिल्लें न्ही आमच्या गांवां मात 6 घाणें आशिल्लें 6 घाण्यांतले आतां एकच उरला तो चोरून करता ही फॅक्टरी जातकीर आमचेर बंधन हाडलें तुमी गोड करपा जायना ताका रॉ मटेरियल कमी पडटा कळ्ळें सो घाणो तेन्ना चोरून आतां तुमी महाराष्ट्रांतले हें हाडून हांगा कसो हें काडटा काजू थंय एलावड ना तशें चोरून खंय तरी गोड करप आनी आपले पुरतें विकपा पुरतें न्ही हें चालू अजुनूय आसा तूं आयल्यार दाखयता फेब्रुवारी यो आमचें हय म्हणजे ताका FDA लावन दिली आनी कोण लावन दिले थंय निवळसाण आसना म्हूण लावन दिली पूण थंय निवळसाण जी आसता ती तूं सारको पयल्यार सांगता थंय वेवस्थीत आसता आनी आतां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप शक्य ना तेन्ना कितें आशिल्लें रानां उगडीं आशिल्लीं रानांतलें जळावला कूड जें हेका लागता आमकां भट्टी लागता तें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटालें आज जर एक घाणें हें आमचो एक घाणो करतलो एक आदन करतलो जाल्यार जवळ जवळ 250 किलो लाकूड लागता ऑर्गेनीक गोड जर विकतलो 150 ते 150 रुपया विकचें पडटलें तें इकॉनॉमिकल वायबल जातलें म्हणजे काळाचो हें आनी हें घाणें काडटा पूण घाणें हें जालें आतां काडटा विकपा न्ही फक्त ओन कन्जम्पशना पुरतें कित्याक ट्रेडिशनल संवय आसा आनी पूर्ण ऑर्गेनीक आसता ताका केमिकल कांय घालना फक्त ही जी रानटी भेंडी आसा गोडाचो सेपरेट आसता प्लांट गोड हय वेगळो आसता हेजे मळी ते हें करता न्हू अल्कोहol ते हांगा ना ते भायर वताले ते पयलींपणी म्हणून दोट मारली एक्झॅक्ट कितें जालें मॉलेसीस हांगा जर प्रोसेस केलो जाल्यार फॅक्टरी फायदो जाता आल्कोहॉल हांगा काडलें पूण आल्कोहॉल मॉलेसीस जे भायर व्हरपी आसा ते अंडरग्रावंड आनी आमचे गोंयची मॉलेसीस ही एक नंबर चलताली म्हणजे भायली जर 3,500 आसली आमचो रेट 3,500 आसतालो पूण दाखयतना हांगा 3च दाखोवप 3 सकयलूच दाखोवप आनी अशें वेव्हार जावन खूब पेपरार खूब घातलेले पयलींच्यान कळ्ळें पयलींच्यान हें सुरवात आसा कित्याक तितून बरो रोस जो वयतालो रिकवरी कमी दाखोवप रिकवरी कमी दाखोवप जर आमची 10-11 येता जाल्यार ती 8 दाखोवप आनी रोस भायर सोडप मुळ्या गेलो ताका व्हरताल्या फायदो म्हणजे पयलीं पासूनच शेतकारांची गुंतवणूक चालू शेतकरी आणि जास्तीत जास्त हेतून मातयांकच भितर गेले आणि शेतकरी म्हणून चेपना खंयचीय सरकार कित्याक काँग्रेस सरकार पळयलें BJP सरकार आमी पळयलें करप कितें आतां शेतकऱ्याक कोणच म्हणलो अशें कोण म्हणलें शेतकरी जगप कशें त्या खंय पयशे चड येता तांकां बदले 18 पोट भरचें ना आनी तेंका जाय तितलेच जातले न्हू बाकीच्यांचें कितें हांगाल्यान 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पयस कोणाचे उसाचे मळे तेचें कितें तेका कसलो फायदो हांगालो तुमी तेका डिविडंड दिताले शेअर दिताले आनी जे कितें पळय घोटाळे जाले न्हू तेजी कसलीच चवकशी करप ना घोटाळे ते सांगप पयलींच बरें ते नाका फाटले फाटी वचों नवे करून वाडता 120 जाले आतां सुदारप कशें तेंच समजना आनी ह्या शेतकऱ्यांक जगप कशें 22 ट्रकांचो फ्रॉड जालो 22 ट्रक गेट करनाचो फ्रॉड जालो काय चवकशी नाच जाले हो बसया मातशे उदोच्यान उबे तीन फाटी वेट करता आनी तो काट्यार बसयलो तो आतां शेतकऱ्यांनी करप कितें आमी येता हांगा बसता वयता आमची देखभाल कोण घेयना अशें बसता सर तुमी आतां शेतकऱ्यांनी कितें म्हण करपाचें आतां ही येदोळी परिस्थिती निर्माण आमच्या शेतकऱ्यांचेर येता जाल्यार सरकार चलयत कितें खरी आमची चौकशी करपा जाली आमी सेमा कडेन सुद्दां गेले अरे ते शेतकऱ्या पट कशें जावं नाजाल्यार तुमी एक बंद करात हे सरकारान
इन्व्हेस्ट करा आमच्या खातीर शेतकऱ्यां खातीर कितें म्हणून की आमचो ऊस हो जो पळय आसा हो आमचें पोट ना काय आमी शेतकरी म्हणटा हांव गेला एका कित्याक हाडला रे म्हणून तांकां एका कित्याक हाडला रे म्हाका घालून सोंग हाडला हे न्हू रे हे काँग्रेसचे आहेत. शुद्धीकरण करून तुका गोमूत्र स्वच्छ वाटताले. आमचे आतां राजकारण करूंक हांगा दाग पडले खरी घरां वचपाक जाले आमगे घर म्हणलें तें आता तुम्ही किती दिवस झाले हांगा बसला? आयच्यान सुरू केला. आयच्यान सुरू केला. तुम्ही दिसना केन्ना ते आयआयडीचे हाडले ना तुम्ही हाडले न्हू त्या दिसा आयआयडी गोवा जाल्लो आमी जून बी गेले आमी म्युनिसिपालिटी कडेन बोल्ले म्हाका कोणी सांगले कितें जालां गोंयाक आमगेले ही सुंदर म्हणल्यार उसाची वेळेवेर पयशे मेळपाचे आनी आधारभूत कितें आसता उतर सांगला हर्षद प्रभुदेसाय आमचे काणकोणा गांवडोंगरी तेणे उसाक ह्या फिल्डाक घालपाक आमकां खूब यत्न केलो. तेजे 2 ट्रॅक्टर आसले आनी 2 जाण ड्रायव्हर आसले. इतले मशागत करताले आमकां करून दाखय ते कशें करपाचें. आनी आयज सरकार पळोवपाक गेल्यार ही फॅक्टरी पळय बंद पडली तेन्ना आमचे तकलेचेर इतलो ताण येयला शेतकऱ्यांचेर म्हणून आमी आज हिंगा बसला. जाल्यार आमकां बसपाची परिस्थिती नासली. ही फॅक्टरी म्हणल्यार जीवन. जेन्ना भाऊ साहेब बांदोडकर हो कारखानो हाडलो गोंयांत आमकां आमचे खातीर हाडलो आनी हे आज हो कारखानो बंद उडोवन आमी कितें करूंक सोदता हेजें आमकां उत्तर तांकां सरकारा कडच्यान मेळना. पूण आज तुमकां सरकार घडोवपाक डबल इंजीन सरकार म्हणटा. डबल इंजीन सरकार एक्चुअली काँग्रेसी आमदार घेवन सरकार बहुमत सिद्ध करून सरकार न्हू. पूण तेजेर हांव उलोवपाक सोदतां हेजेर आमकां न्याय दी. तुमी जसो न्याय घेयला तसो आमकां न्याय दी हीच आमची सरकारा कडेन आमची मागणी. सरकार तुमच्या दारी आता तुम्ही डबल इंजिनाच्या नावान शेतकऱ्या कडल्यान पयशे हाडीत आसता जाल्यार हे एका फॅक्टरीक लागून कितें हाडूं शकना तुम्ही? तुम्ही रस्त्याक लागून फ्लायओवराक लागून कोळशाच्या सगळ्या प्रोजेक्टाक लागून 500 कोटी 600 कोटी आता तुम्ही स्पोर्ट सिटीक लागून स्पोर्ट कितें ते जाले ते नॅशनल गेम तेका 250 कोटी मागले. आता परत आणि रोडाक लागून कितले 170 कोटी येयला आणि हे चलोवपाक 10 कोटी साठी जाल्यार चालू जाले न्हू. हे कित्याक जायना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जमनीचेर होती दुसरे कांयच ना. तुम्ही बंद उडया मागीर आमी ते एक्वायर करता भायर पडटा. कशें आसता जेन्ना जमनीचो तुज्या जमनीचेर जेन्ना तुजें जीवन चलना तेन्ना ते जमनीचो व्हॅल्यू तुका लागून झिरो जाता. तूं कितें करता कोणाक मरो आमकां कांय नाका ती विकून उडयता. आमच्या त्या वाटेन बार्देसान आयज तुका 1 स्क्वेअर मिटर जमीन उरपाक मेळची ना तिसवाडेन बार्देसान. कित्याक पयलीं म्हणल्यार शेतां सोंपयली तांदूळ दिवपाक चालू केले 1,500 दिवपाक चालू केले 2,000 दिवपाक चालू केले लोकांनी शेतां सोडली जशी सोडली आनी हे बेश्टे दिवंक ना ते दिले कित्याक फुडें जमीन सोडपाक जाय म्हणून ते 1,500 तांदूळ दिले लोकांनी सोडले आनी करोडांची जमीन 1,000 स्क्वेअर मिटर 1,000 रुपया 2,000 घेतले आनी आयज त्याचो व्हॅल्यू करोड करून दवरलो. विकताना लोकांनी 1,000 मोपा एअरपोर्टाक लोकांनी 20 रुपया स्क्वेअर मिटरान जागो विकलो. आयज थंय जमीन जाय जाल्यार 40,000 आनी 50,000 रुपया स्क्वेअर मिटर दिवपाक जाय. 20 रुपयांनी विकलो 20 रुपयान आनी येदो व्हडलो डोंगर घेतलो 84 लाख स्क्वेअर मिटर. 80% लोकांक अजून 1 रुपया मेळोंक ना कॉम्पेन्सेशन 1 रुपया सुद्दां मेळोंक. पयलीं कितें केलें शेता वयल्यान डिपेंडन्सी घातली. पोट शेताचेर आहा ते काडून उडयले. तुका दुसरे कडेन 8,000 10,000 नोकरेक धाडले गेली जमीन. जर जमनीर रोयता तेन्ना लोक कितें करता ते जमीन जेन्ना सरकार हात घालता तेन्ना तुज्या पोटाक चिमटो येतलो म्हणून तूं झगडटा. पूण जेन्ना तुजें पोट तेजेर नासता पळय तेन्ना ती पोट तिडक नासता झगडपाक वयतालो वचो म्हणटा तूं. सेम हे सिस्टमॅटीक इतले वर्सां चल्लां. हे रातोरात करूंक ना. हे फुडले तेंचो प्लॅन आहा फुडल्या 20 वर्सांक गोंय एकूच सिटी करपाची. पयलीं गांवां मदीं डिस्टन्स जाल्ले हो गांव मदीं कांय नगर. आतां तूं हांगल्ल्यान तूं डायरेक्ट पेडण्या वच ना पेडण्याच्यान काणकोण वच घाट सोडल्यार सगळी कडेन घरां आहा.
जॉईंट सगळं गाव जॉईंट खाली जमीन म्हणटा ती उरोंक ना आनी कोण रावता कसले तुम्ही बिल्डिंग हाडटात कोणाक भरतात हे कोणाचो कंट्रोल ना न्हू हे सगळे जर सांगपाक गेलं तात्पर्य इतलेंच की जेन्ना आमी तो बटन दामता पळय इतली वर्सां तो रॉंग बटन दामलो भाई म्हाजो पात्रांव म्हाका हें केला म्हाका रेशन कार्ड करून दिला म्हाज्या खांदार हात दवरलो आमगेर जेवपाक येयलो आमगेर चवथीक येयलो म्हणून आमी जी मारीत रावले पळय बटन तेका लागून आयज हांगा बसले आमी ते थंय राजा खंय बसला आनी आमी हांगा भिकारी खंय भीक मागता आमच्याच गोंयांत जमीन आमची ऊस आमचे फॅक्टरी आमची तरी आमी भिकारी थंय जालें न्हू कोणूय ना पळय खंयचोय सरकार जालो जाल्यार सगळ्यांनी तेंच केलें न्हू पॉलिसीच ना न्हू काँग्रेस आणि संघटना बोर्ड पळय आसा तेका लागून बरोबर तेच न्हू रोखडे स्टॉप करता आमी हल्ले जाणा तुम्ही येयल्ले न्ही वयर तूं गेल्लो ते पळय सांगताले सकयल मेळ्ळें ते मागीर तुमची मागीर बायटूय घेतलेली दिसता मिडियान गेली फक्त फॅक्टरी लागून बरोबर तेच न्हू आमचो विषय कितें फॅक्टरी स्टार्ट जावपाक ते फॅक्टरी बरी आसून कळमी उडयला मुद्दाम मिसमॅनेजमेंटाक आता लागून तुम्ही सांगले पळय न्हू 10 कोटी घालून स्टार्ट केल्यार ती जाता तेन्ना 5 कोटी जाता जातात आता 10 कोटी आनी लागता आतां वयल्यान दुसरो येता तो तू रुपयाय घालूं नाका वयल्यान तुका 1.5 कोटी दिता रुपयाय दिवं नाका ते न्हू बाकी सगळे ते पीपीपी मॉडेलाचेर दिता ही कित्याक दिना बाकी सगळे हॉस्पिटल सुद्दां ते पीपीपी दिवपाक सोदता न्हू सगळेच राज्य कॉर्पोरेटाक दिल्यात तुम्ही हे कित्याक दिना आणि इतले असून असेंब्ली सुद्धा प्रश्न काढतात तुम्ही एक काढता आणि गिरीश बोरकर बरोबर आता कितें आहा भाऊ पळय आतां परत 2 तारीख असेंब्ली आहा तेंचे कशें जाला तुका सांगता हांव ही हुकुमशाही ह्योय जाल्या न्हू कितलेय तुमी असेंब्लीन भोव मारा कितलेय रस्त्याचेर मरा आमकां काय पडलें आमी चिड्डून तुमकां वयता गजाली हिंदुत्वाचे पूण आयज हिंदू हांगा रस्त्यार बसतात हांव म्हणटा तुमी हिंदुत्वाचें सरकार मरे जाल्यार हिंदू एकटोय रस्त्यार बसोंक आयनासलो आयज खूश आसूंक आयल्लो न्हू हिंदूंकाय रस्त्यार हाडटात तर तुमी जाल्यार खंयच्या हिंदूंची गजाली करता तुमी हिंदू सोडून सगळ्यांचे बस्ती तुमी दवरले आनी हिंदू रस्त्यार आहा बोलत्यो पार्टी गोंयांत आनी जो पर्यंत मरे भाऊ पळय आतां जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर तो रिजनल पार्टीचो आतां म्हण ती पाड पडल्या पूण तेन्ना तेजें विजन अशें आसलें की त्या विजनान शाळा जाले हेल्थ सेंटरां जालीं व्हडली फॅक्टरी जाली हे विजन आसलें लोकांक लागून कितें तरी करपाचें बहुजन समाजाचो उदरगत जावपाचें विजन आसलें जेन्ना ती पार्टी बहुजन समाजाच्या हातींतल्यान गेली थंयच्यान कितें नाटक जावपाक जालें आनी ह्या सरकाराक तर बहुजन समाजाचें मातूय पडलें अजिबात मदीं दिपक आयले तेन्ना आनी लुटले सामकें सहकार मंत्री आयले तेन्ना सामकें हल्ले तें आपले घालून सहकार म्हणून आनी नांवां दवरलां आसा तेतून आपले आल्कोण मनीस आहा तांकां हाडून बरीच रावले तुका बरोबर आमी तेन्ना पिकनिकेक बीन आमकां शाळेंच्यान हांगा हाडटाले पळोवपाक आसलीच पिकनीक हांगा मागीर येत न्हू रे भुरगीं कितली भुरगीं असली पळोवप म्हणल्यार कितले एन्जॉय जावप हय तर हांव फॅक्टरीन बाबा साखर कई तयार जाता खंयची फॅक्टरी दाखयता मागीर दुसरी फॅक्टरी वचपाक भंय कितें पॉल्युशन आसा एक सभासद जाली एक भुरगो तरी आसा आपल्या पहिले आयले ते बावडे तेन्ना पेडणेच्यान तुमी सगळे येयल्ले तितके आता 2 तारीख आसा असेंब्ली परत आजच्या पेपरार म्हणलें
दोन तर तीन. भाई आता कितें करतले हांव सांगता तुमकां. आतां 2 एप्रिलान इलेक्शन आहा. आतां परत कितें तरी गाजर दाखयतले, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां काडटले. त्या वटेन सुभाष फळदेसाय काडटलो, ह्या वटेन हो काडटलो, ह्या वटेन सीएम काडटलो. व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां म्हणजे कितें तरी आतां परवांच जाता खंय. प्रत्येक फावटी लोक आतां पळय मायनिंग चालू जाता जाता करून आतां 3 वर्सांनी आतां जाता फाल्यां जाता करून ती पाड पडलेली केन्ना जातली देवाक खबर. सेम हेचें न्हू. लोकांक दिसता की फुडल्या म्हयन्यान प्लांट जालोच, हा फॅक्टरी चालू, हा ऊस लावपाक चालू करा अशें दिसता न्हू. आतां 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 फेब्रुवारी मार्चान अशी स्टेटमेंटां येतली की हें चालूच जालें. जी मे म्हयन्याच्यान तुमी लावपाक चालू करा, हा आनी घरा रावपाचें ना, त्या मळ्यात चला. तगली ते राजकारणी तुका आणि सगळं स्टॉप करता जाल्यार स्टॉप तर रावता जाल्यार कोरोना बी वाडटा. हय हा रोखडो हे सारकें. इलेक्शन जालें कोरोना बंद. हय इलेक्शन येयलें कोरोना जालो, घरांतल्यान भायर सरून कोरोना चालू झाला. चालू केलो चालू केला तो बटन कर तो दामलो की कोरोना चालू बंद केलो की बंद. हा हे काय जाला हिटलरशाही आहा, हिटलर आसलो पळय तशें राज्य देश चल्ला. आवाज काडलो तुका पुलिसांचे धमक्यो, तुज्या घरान कोण तरी बसतलो, हे सगळें चल्लां. फुडें खंय पावतलो देश आनी गोंय आमकांय खबर. हांकां न्यूज मेळ्ळ्यार पुरो रोखडे पावले. प्रत्येक लोक आमदार निवडून दिता कित्याक आपलें काम जावपाक. सरकार चिड्डिता, आमदाराक चिड्डिता आनी लोकांक चिड्डिता. मागीर तो गांव वयर सरप कसो सरतलो. प्रत्येक आमदाराची बोली हा, तुझे घे तूं ओगी राव, तूं लोकां खातीर उलोवपाचो ना. परत दिसय ना ते येयलो की जालो. रोखडो जाता तुका पयशे मेळना, हय सारकें मेळना तुका पयशे कित्याक उलयता. थोडे आमदार तर अशें म्हणटात की तो थोडे म्हणटात न्हू आमी बाई तुज्या खातीर काम केलें, तो म्हणटा फुकट केलें, तूं भोंवताल तुका दिवंक ना. तुका दिले मरे 10,000. हा मागीर तो तोंड बंद. हा पळय आमी एसेंब्लीन आतां आहा पळय एसेंब्लीन आमी घालतात आमच्या सायडीच्यान, कित्याक आमकां तरी मार्ग तोच आहा. हा परत आमी उलयता विरेशा कडेन आनी बरी जाली. आतां बिरेश बोरकर फळदेसाय ते निवडून येयले ऑपोजिशन पार्टी जावन, पूण ते मिनिस्टर आसतना तेंचे बरोबर 10 लोक वचना. बरोबर. पूण तुमी भायर सरता आसतना लोक कितें 25, 30, 50 तरी लोक भायर सरता. कित्याक लागून भायर सरता. भाई आमी चळवळ खंय गेले नाही, आमी ते राजकारण म्हणून पळयना न्हू. चळवळ म्हणून आमी जर पयशांक लागून काम केलें जाल्यार भुरगे कित्याक येवपाचे आमच्या वांगडा. आयज आमी येता म्हणजे भुरगे काम धंदो सोडून आपले कोण लीव मारले आनी कितें करून कोण दुकानां बंद करून येयला. कित्याक बाबा येयला आमी कितें तरी करुया. आमकां कोणाक हाडून पयशे दिवपाची गरज ना. अजून आमी जेवकूय ना, ह्या फुडें अजून जेवतले, त्या फुडें परत तुम्ही आमची खातीर जेवण आसतना आमी रावल्या म्हणजे ती कोण रांदल्या ती बायलां परत उपाशी उरली. हा ती हुस्केता तुमकां. ती हुस्केला. चल यो आमी येता आमी आनी एसेंब्लीन घालता आमच्या सायडीनच्यान. हय हय नंबर द्या. हो येता आमी. हा गांवडोंगरी.